हांगाच्यान एक बऱ्या क्वॉलिटीचे ट्रेन्ड मॅनपॉवर भायर सरता हें रेकॉग्निशन आसा. वी वील इम्प्रूव द कॅपॅसिटीज अँड कॅपेबिलिटीज ऑफ ट्रेनिंग इन कमिंग डेज. पण त्या बरोबर दुसरी एक घोशणा करपाक म्हाका बरें दिसता. म्हणजे खरें म्हणजे एक्शन ऑलरेडी सरकारा कडच्यान जाल्या फाटल्या 6 वर्सां पयलीं, पण अजून पर्यंत ताचो इम्पॅक्ट येवंक ना. तो म्हणजे आयच्या दिसा हांव सांगूंक सोदता की फायर सर्विसीन हाज्या फुडें चलयांक सुद्दां प्रवेश हो वेळ आसचो ना. आनी येणाऱ्या रिक्रुटमेंटान चलयो आसतल्यो. सुरवातीक आमी तांकां जो पर्यंत सारकी वेवस्था जायना तांचे ट्रेनींग आनी वेगळी सिस्टीम दी पर्यंत, तो पर्यंत वी वील यूज देम मोस्टली फॉर प्रिवेंटीव अँड कंट्रोल प्लॅनिंग हातूंत. पण म्हाका दिसता येणाऱ्या 2-3 वर्सां भितर तुमकां लिडींग फायर सर्वीसमॅन जसो आसता तसो विमेन किंवा गर्ल दिश्टी पडले जाल्यार अजाप दवरूं नाका. आयच्या दिसा हें सांगता आसतना म्हाका गोंय सरकार महिलांकूय तितलेच सगळे कडेन फुडें सरपाक संदी दितले हें सांगता आसतना फायर सर्विसीन सुद्दां ही गजाल सुरू जातली. पुलिसीनूय आमी मोठ्या प्रमाणाचेर ह्या दिशेन फुडें गेल्ले आसा. देर इज नो फील्ड वीच इज नॉट नाव क्लोज फॉर द विमेन. उज्याच्यो घडणुको ताकतिकेन हाताळपाक मालमत्ता साल्वार करपाक ह्या वर्सा सावन नवीन सेव्ह गोवा 24/7 सर्वीस सुरू करतले. गोंय हो आगी पासून पूर्ण मुक्त करपाक आमकां येतलो काय कितें ह्या दृश्टीन आमी पावलां उचलपाची ठरयिल्ली. आनी त्या हातूंतल्यान सेफ गोवा ही 24/7 ही जी सर्वीस आमी अंदूच्या वर्सा चालू करपाची ठरयिल्ली आसा ती एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय ठरता. प्रिवेंटीव क्युअर, प्रिवेंशन इज क्युअर. आनी प्रिवेंटीव क्युअर हाजो फायरच्या दृश्टीन मॉनिटरींग करपाक ही एकदम बरी सेवा आसा. म्हणजे मोठी मोठी आस्थापनां जी आसा थंयची फायर सिस्टीम ही कशी एफिशियंट आसा हाजें एक हेल्थ मॉनिटरींग जशें आमी मनशाच्या आरोग्याची काळजी घेता तशी ताजी फायर सर्वीसची कॅपेबिलिटीची काळजी ही सेवा घेतली. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.